भुरग्यांनो, देव बरो दीस दिवं। तुम्ही फळां खातात न्ही? ही फळां तुम्ही सगळींच फळां विकती हाडटा? तर थोडी फळां थोड्यांच्या पोरसांनी जाता आसतली न्ही? तर पोरसांची फळां, घरा लायिल्लीं फळां खावप चड बरें। तीं आरोग्याक बरीं आसता। जर जागो आसा न्ही जाल्यार जी फळां आमकां लावपाक जाता ती आमी घराच लावन पिकोवन खावपाक जाय। तर अशींच जायतीं फळां हांगासर सांगल्या हे कवितेन। ती कविता आमी आतां पळोवया। पाठ 7 पोरसांत फळां जळा मळा। पाठ 7 पोरसांत फळां जळा मळा। पोरसांत आमच्या फळांच फळां, रंग वेगळे तांचे वेगळ्यो कला। पणसार पणस काटया रे, पोटान भल्ल्या रसाळ घरे। तेंगशेर चडला आंब्याचें तोर, वाऱ्यार धोलता जशें अवजाळें पोर। धोलयो दुदी दुडू दुडू धांवता, धांवत वचून पाडसार बसता। नाजूक कवळी तवशा पिपरी, माटवार बसल्या न्हांवन नवरी। केळ्याचो घड ताची हातभर सोंड, सोंडीच्या तोंडार तांबडे तांबडे बोंड। कोयतुलां कशीं आंबट आंबट चिंचो, कित्याक रे आंबाड्या मोडटा ताका बोचो। फळांच फळां पोरसांत जळा मळा, घरांत बाळकां तशीं पोरसांत फळां। तर हांगा हें चित्र दिसता न्ही? ह्या पोरसांत तुमकां सगळीं कसलीं झाडां दिश्टी पडटा? फुलांचीं वा फळांचीं? फळां न्ही? जायते तरेचीं हांगा फळां आसा। केळीं, पणस, दुदी, आंबे, चिंचो न्ही? तर पोरसांत आमच्या फळांच फळां। पोरसांत जायतीं फळांचीं झाडां आसा, खूब आसा। पूण सगळीं एकेच तरेचीं, एकाच रंगाचीं, एकाच रुपाचीं ना। तांचे रंग वेगळे आनी वेगळीं रुपां आसा। पणसाच्या झाडार पणस दिसता हांगा, खूब पणस लागल्या। पणसार पणस काटया रे, पणसार पणस म्हटल्यार खूब, एका वयर एक पणस हांगासर दिश्टी पडटा। काटया रे, भायरसून पणसाक कांटे आसता, पूण फोडल्या उपरांत भितर मात कितें मेळटा खावपाक? गोड गोड घरे। पणसाच्या पोटान भल्ल्या रसाळ घरे। तेंगसेर चडला आंब्याचें तोर। तेंगसेर म्हणजे सारकें वयर। तोर, आंबो जावच्या पयलीं तोर आसता आनी तो पिकतकूच मागीर कितें जाता? आंबो न्ही? तर तेंगसेर चडला, वयर आसा। वाऱ्यार धोलता जशें अवजाळें पोर। हें तोर वारो येतकूच कितें जाता? धोलता। कोणा सारकें धोलता? अवजाळ्या पोरा सारकें। अवजाळें म्हटल्यार मस्ती, मस्त्या भुरग्या भशेन तें तोर सारकें धोलता, हालता। धोलयो दुदी दुडू दुडू धांवता। धाकटे भुरगे पळयला न्ही तुमी कशें धांवता तें? धोलयो दुदी, धोलयो म्हणजे मोट्टो, जेचें पोट बी मोट्टें ताका धोलयो म्हणटात न्ही? तर मोट्टो रावंड असो दुदी, तो गडगडीत असो येता न्ही गडगडून, ताका म्हणटात दुडू दुडू धांवता। आनी धांवत वचून पाडसार बसता। खंय शिरकता तो? वयर नळ्या वयलो धांवत येवन सकयल असो नळ्याचेर रावता वयर। नाजूक कवळी तवशा पिपरी। नाजूक कवळी म्हणजे कशी? तरणी। तवशाची पिपरी, व्हडलें जातकूच आमी तवशें म्हणटा। आनी धाकटी आसता तेन्ना ताका कवकवीत आसता तेन्ना पिपरी। ती खावपाक मीठ मसालो लावन खावपाक बरी कुरकुरीत लागता न्ही? तर माटवार बसल्या न्हांवन नवरी। ही तवशीं, घोंसाळीं आमी हांकां लायता, बियो घालता आनी ती मातशी व्हड जातकूच माटवार चडयता न्ही? आनी माटवार मागीर ती जातात। केळ्यांचो घड। आतां केळ्यांचो घड जाता त्या झाडाक कितें म्हणटात? केळमो। केळम्यांक घड जाता न्ही? हां, केळ्यांचो घड ताची हातभर सोंड। केळ्यांच्या सकयल लांब असो दांडो कसो आसता पळयला न्ही तुमी? आनी मागीर फुडें लास्ट एंडाक पावता कितें आसता? ताका एक बोंड आसता, बोंड, बोंडाची भाजी करतात न्ही केळ्याच्या बोंडाची, तें बोंड। हातभर सोंड आनी सोंडीच्या तोंडार सकयल तांबडे तांबडे बोंड आसता, केळीचें बोंड।
केळमो जर जाला तुमच्या घरा आसा न्ही केळीचो घड येयला जाल्यार हें बोंड पळयात आनी ती सोंडूय पळयात। पोयतुला कशी आमट आमट चिचो चिचो कश्यो लागता खावपाक आमट लागता न्ही तर ह्यो आमट आमट चिचाचें झाड व्हडलें आसता त्यो आमट आसता आनी कोयतुला कशी म्हळ्यार त्यो अश्यो वांकड्यो कोयते सारक्यो वांकड्यो आसता अश्यो। कित्याक रे आमाड्या मोडटा ताका बोचो आमाडो पळयला न्ही सासांव करता ते आमाडो तर तो असो हे कसो आसता म्हणून ताका बोचो म्हणटा। बोचो कित्याक मोडटा तोंड वांकडें कित्याक करता कोणाक तोंड वांकडें करता तो चिचेक। तर अशीं ही सगळीं फळांच फळां पोरसांत जळा मळा घरान बाळकां तशीं पोरसांत फळां। घरान जशीं भुरगीं आसता न्ही तशीं हीं जायते तरेचीं फळां खंय आसा जळामळा सगळ्याक पसरल्या खंयसर जळामळा म्हणजे सगळ्याक आसा पोरसांत आसा आनी घरान कोण आसा घरान जशीं बाळकां भुरगीं तशीं फळां पोरसांत आसा। तर अशीं फळां आमच्यान हीं पणस आंबे हे पिपरी घरान पिकून खावपाक जाता। आतां थोड्यांगेर लायलाय आसतलें न्ही तवशीं दुदी थोड्या दिसांनी खावपाक मेळटलें लायला जाल्यार। तरी कविता घरा वाचात। देव बरें करूं।